पर्तगाळ मठातली रामनम म्हळ्यार गोंयचो सगळ्यात मोठो रामनमीचो उत्सव। शेनवारा दनपारा 12 पर्तगाळी रामनम जाली। उपरांत पर्तगाळ मठाचे स्वामी विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडीर स्वामीजीन दनपारा देवाक रथान बसयलो। उपरांत रामनमीचे सगळे धर्मीक विधी जाले। शेनवारा सांजेच रथ जालो। पळयात पर्तगाळच्या रामनमीची एक झलक। रामनवमी प्राप्त दातांची रामाच्या अंगांत आशिल्ल्या सद्गुणांचो विकास आपण्यांतू करचो निश्चय प्रत्येक व्यक्तीन केलो जावका। रामाप्रमाणे सुशीलो सदाचारी सत्यवचनी जावची आवश्यकता भरपूर आसा। ते प्रत्येक राम भक्तांनी हर एक राम उपासकांनी अभिमान प्रेमपूर्वक लक्षांत दवरूंक जाय। आयज दिवसाच्या वक्तव्यांतून सबंध रामायण दोळ मुखारम गाव दिसत असले आकार म्हणारे मना येवजूत तसल्या मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधन मनाची प्रसन्नता आस्कर कादर जाल्यार रामचरित्र सात्विक प्रेमळ आणि उदात्त असा। आई वडिलांच्या ठिकाणी अत्यंत भक्ती पवित्र उन्नतशील श्रेष्ठ दर्जेचो बंधू प्रेम सत्यवचन सद्वर्तन हाजे रामाची ख्याती लागिली आसा। फोंड्या नगराध्यक्षाच्या वेंचणुके वेळार मोगो आनी भाजपाचे दोन वेगवेगळे उमेदवार राविल्ल्यान नगरसेवकां मदीं बोवाळ पडलो। निमणे नगरसेवक रुक्मी डांगी फोंडा नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून वेंचून आयली। आता पावसा पयलींची कामां करपाक 2 तारखेर मंडळाची बसका घेतले अशें नव्या नगराध्यक्षान सांगलां। But right now, as I said, like it is only I'm going to concentrating on pre-monsoon work. So I already discussed with engineers and all about regarding that, and I got the feedback that we are going to start from 1st onwards. About SOPO also, I have already discussed with CEO, and he has given 2-3 solutions on that. Like SOPO is now sensitive issue, you can say. On that he has guided us like what we can do, and that meeting is also on 2nd. मी फॉर्म भरला त्याचप्रमाणे वेंकटेश नाईक आणि मी फॉर्म भरलो। तरी पण एक गोष्ट आम्ही लक्षात आयली जेन्ना युती ऑलरेडी जाल्ली आसा म्हणून आदले दीस हो विषय आम्ही मुख्यमंत्र्यापर्यंत पावयलो आणि थंय चर्चेच्या दरम्यान एक फॉर्म्युला तयार जालो। वेंकटेश नाईक हे फॉर्म विड्रॉ करतले आणि अनपोज निवडणूक जातली अशें मुख्यमंत्र्या समोर ठरलें। पण अनफॉर्च्युनेटली दुसरे दीस घडलें ते वेगळेंच घडलें आणि ताका लागून निवडणूक जाली। निवडणूक जावन सुद्दां रुक्मिडांनी निवडून येयली। एक गोष्ट म्हाका निश्चितूच आमकां खंयच्याच प्रकारचो वाद नाका आशिल्लो, तेजे कारण आमचो ट्रस्ट जो आसा तो फोंडा डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। आता ट्युरिझम जावन लोक खुबसो वेजिटेशन एग्रीकल्चर उणें जायत गेलां आनी हेका लागून सरकारांनी घडोवन हाडल्या एक बेनिफीट दिवपाक एनकरेजमेंट करपाक एंड इन्सेंटीव कसो की तुमी तरकारी रोयात ओ नाल्ल विकात ओ फुलां विकात ओ कसले धंदे करात आनी सेल्फ सफिशियंट जायात। दुसऱ्याचेर पातयेवन रावनाका जॉबाक, तुमी तुमचेच करात। आनी हे तरकेन सरकारान ही व्हेजिटेबल वेंडराची स्कीम हाडलेली आनी हांवें केली। सगळ्या लोकांक म्हाज्या वाड्यान 50 जाणांक केली, पयलीं 8 जाणांक येयली आनी आयज 38 जाण वाड्याक म्हाज्या येवन म्हाका खूब उमेद दिसली। आनी हांव सर आमचो मिनिस्टर वॉटर रिसोर्स आनी सोशियल वेलफेअर मिस्टर दयानंद मांद्रेकाराक हांव परबी दितां की मनोहर पर्रीकारान इमिजिएटली येताच एक पयली आमची रिलीज करून दिलो। रोडूय तेणेच केल्लो आनी हेंय तेणेच केलां आतां लायटीचें। सो विथीन इमिजिएटली 6-7 डेज आमी तो फायल क्लियर करून आमी इल्युमिनेशन लायटीचें घेतलां। हें काम खूब तेंपाचें पेंडींग आशिल्लें आनी आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार जेन्ना अपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना ताणें हें प्रपोजल घाल्लें आनी आमचो मिनींग दिग्विजय ताणें एक्स कॉन्फिडन्स ताणें खूब हें फॉलोअप दवरून हें आज काम जाल्लें आसा।
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.